सगळ्यांक बरी सांज आवडेता. भुरगीं ही ओल्या शिमिटावरी तांचेर जे पडटा ते छाप सोडटा अशें नामनेचे मनोविज्ञानीक डॉक्टर हायन गियोन हांणी म्हणलां. नमस्कार, हांव गोविंद मोपकार, कोंकणी भाशा मंडळाच्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या आयच्या ह्या कार्यावळीचो संयोजक. परत एक फावट ऑनलायन माध्यमांतल्यान आमचे कडेन आपली मना काळजां जुळोवपी तुमकां सगळ्या कोंकणी मोग्यांक मोग फुलांच्या उतरांनी येवकारता. खंयचोय समाज सुशिक्षीत वा सुदारीत करपाचो आमचो हावेस आसा जाल्यार त्या समाजांतल्या भुरग्यांचेर वा तरणाट्यांचेर बरे संस्कार जातले हे गजालीची आमी जतनाय घेवपाक जाय. समाजांतल्या भुरग्यांचे प्रबोधन करतले, बरे संस्कार घडयतले, तांकां बरी देखी दितले जाल्यार बरी वागणूक, बरी चालणूक तांकां दिवची पडटली. भुरग्या मनाचेर संस्कार दिवपाचो, तांकां बरी शिकवण दिवपाचो महामार्ग म्हणल्यारूच भुरग्या साहित्य वा बाल साहित्य. आनी तेच खातीर आयज कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीन, ह्या 17व्या कार्यावळीन कोंकणी वाचन मोगी उलयतले आपल्या आवडट्या कोंकणी बाल साहित्याच्या पुस्तकाचेर. आयज आमच्या सांगाताक आसा बाय खुशी प्रभुदेसाय, बाय अश्वी योगानंद परब, बाय श्रीजा आळवे, बाब प्रसाद सावंत, बाय वैदही झरापकर, बाय आराध्या रायतुरकार, बाय रिया कुडाळकार, बाय वैष्णवी रायकार, बाब अनिश अग्नी आनी बाय रमाली पागी. इश्टानू, सामकी सुपुल्ली आसतना म्हळ्यार आज्या वा आजयेच्या मांडयेर आसतना सावन ते चोपडेपानांनी भरिल्लो बोटवो फाटीर मारून शाळेंत वचमेरेन आमी बाल साहित्याचे बाळकडू जे आसा ते घेत आयल्यात. कांय प्रमाणान ते आमकां आयजूय घेवचें दिसता. कितल्याशाच वर्सां आदीं मौखीक स्वरुपांतल्यान घोळपी बाल साहित्य म्हळ्यार आल्लयो म्हणूं येता, बालकाणयो वा पाळणे गितां हे सारकिल्ले हेर साहित्य जे आसा ते धरून ताचे मुखार बालराव कुमारजुआव आनी तोमास मेराव हांणी केल्ल्या पयले पुस्तक, तेच बरोबर शेणै गोंय बाबाले भुरग्यालो इश्ट, जादूचो जुवो आनी हेर लिखाण, तशेंच आचार्य रामचंद्र नायक, काशीनाथ श्रीधर नायक, गोदुबाई नायक, गोंय मुक्ती उपरांत आमचे रवी पंडीत, प्रोफेसर ऑल्विन्य गोमीश, महाबळेश्वर बोरकार, शांताराम हेदो, मनोहरराय सरदेसाय, विनय सुर्लेकार, कुमुदिनी आनी गुरुनाथ केळेकार, पुंडलीक नायक, दामोदर मावजो, जयमाला दणायत, रामदास नायक, रमेश वेळुस्कार अशे कितल्याशाच, माफ करात सगळ्यांचीच नांवां घेना, पूण अशे कितल्याशाच म्हालगड्यांनी कोंकणी बाल साहित्याचे दालन जे आसा ते तयार केले अशांनी आमच्या म्हणूं येता. हे बाल साहित्याचे दालन व्हड जावचें म्हूण आपल्या भुजार जबाबदारी घेवन वावुरपी बाल साहित्याची सेवा करपी ताचे उपरांतचे जे बाल साहित्यकार आसात तांची हांव हांगासर मुजरत याद करता. सगळ्यांचीच नांवां घेना, पूण इतलेंच सांगन, तुमच्या बरपांतल्यान आमी आनी सगळी युवा पिढी जी आसा ती सुसंस्कारीत जाल्यात आनी हाचे मुखाल्ली पिळगी जी आसा ती सुसंस्कारीत जातली. वेळ वगडाय नासतना आयच्या कार्यावळीची मुखेल वा फुडली सुत्रां जी आसा ती हांव ह्या कार्यावळीचे जोड संयोजक बाय देविता हाचे कडेन भेटयता. तुमचे मुखार बाय देविता खिळे. नमस्कार, हांव देविता खुळे. आयज हांगा जमिल्ल्या समेस्त बाल साहित्य मोग्यांक तशेंच आयच्या सगळ्या मानेस्तांक येवकारता. तर पयल्या सुवातेर आमच्या मुखार येता बाय खुशी प्रभुदेसाय. ताची वळख करून दितना, खुशी हे सध्या पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज हांगा FY चे शिक्षण घेता. ताका वाचनाची आनी लेखनाची आवड. ते आयज महेंद्र श्रीनिवास काकुलो हाणें संकलित केल्ल्या सर्गेस्त श्रीनिवास भोबे काकुलो हाणें बरयल्ल्या कुमार कथांचेर पुस्तक आसा ताचेर उलयतले. पुस्तकाचें नांव कुटुंबाचो मोग.
तर हांव मागता बाय खुशी कडेन की ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. देव बरें करूं बाय देविता. नमस्कार. सगळ्यांक कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या कार्यावळीक परतून एक फावट येवकार. ह्या वेळार जे पुस्तक हांवें निवडलां त्या पुस्तकाचें नांव जावन आसा कुटुंबातलो मूळ. ह्या पुस्तकाचे लेखक जावन आसात श्री श्रीनिवास भुवे काकुलो आणि ह्या पुस्तकाचे संकलक जावन आसात तांचे पूत महेंद्र काकुलो. तांची वळख श्री श्रीनिवास भोबे काकुलो एके वेगळेच व्यक्तिमत्व आशिल्ले. तांणी जरी लेखन थोडेच केले तरी जितले केले ते ह्या समाजाक देखदिणे जावचे अशेंच केले. तांच्या लेखनात विचाराची खोलाय आसा आणि वास्तवतेचे झालर आसा. तांचे वाचन आकान तितलोच व्हड तांचो पुस्तक संग्रह. तांकां बरे गद्य बरोवपाक येतालेच, त्याच बरोबर पद्य बरोवपाकय तांचो हात विशाल आशिल्लो. ते भाशेचे अभ्यासक आशिल्ले आणि तांकां 7 भासो परिपूर्ण अवगत येताल्यो. देखूनच जरी हे पुस्तक कुमार कथा साहित्य म्हळें तरी ते सगळ्या भुरग्यांक वाचतकर आनंद दिवपी सारकेच आसा. ह्या पुस्तकात खुबशा इतिहासीक गजालींचोय वापर केल्लो आसा. इतिहासाचे ते अभ्यासक रामायण महाभारतातलो तांचो व्यसंग तांचे लेखनाक तेज दितालो. तर ह्या वेळार 2-3 काणी जी म्हाका खूब आवडली ती हांव थोड्या भितर सांगता. सगळ्यात पयली जी काणी वाचून हांवें ह्या पुस्तकाची सुरवात केली ती म्हळ्यार 10 बोटां मोडूंक लाग. ह्या काणयेंत राजा शिलादित्य हांकां सुदामान बरयल्ल्या एक कविता वाचना फुडें काशी विश्वनाथाच्या कृपेन तांचो शेणिल्लो पूत सापडटा. ती कविता म्हाका खूब आवडली आणि म्हणूनच ती हांव आतां वाचून दाखयता. दिसता तशें नासता म्हणून जग फसता, चितून पावलां घालता तोच मुखार सरता. परतो येना मारिल्लो बाण तेच प्रमाण गेल्लो प्राण. रंगत बंबाळ पळोवन कीर काळीज तुटता तीर तीर. जेन्ना जेन्ना येता राग 10 बोटां मोडूंक लाग. फुडल्या सुवातेर ज्या काणे वयल्यान ह्या पुस्तकाचे नांव आधारीत आसा कुटुंबातलो मूळ. ह्या काणयेंत जो बापूय चित्रायला तो अजाणटेपणान हुबहुबे स्वताचे प्रतिबिंब अशें श्री श्रीनिवास भुवे काकुलो हांचे पूत म्हणटात. तो म्हणटा आमचे बापूय एके जबाबदार घरकार, एके मायेस्त बापूय, खरेपणान एके सज्जन मनीस आणि समेस्तांक मनीसपणाची माया दिवपी अशें पितृपुल्य व्यक्तिमत्व. ह्या काणयेंत जिवाक जीव लावपी मनीस कसो आपले पोट आपली रूच मारून आपल्या मनशां खातीर बरी वस्त दवरता आणि ती कशी घुवन घुवन ताज्याच कडेन येता ते हांगा सांगला. असलीच आनी एक कथा म्हळ्यार श्रद्धा. लेखक म्हणतात आमी जे काम करतात ते प्रॅक्टिकल रावन करचे पण त्याच बरोबर कांय प्रमाणात श्रद्धाही आसची. तरणाट्यांक खुबदां असो प्रश्न पडटा की आमी खंयचे साहित्य वाचचे किंवा खंयचो पुस्तक वाचचो. त्या वेळाचेर अशा एका पुस्तकाची गरज आसता जी आमकां नवो दृश्टिकोन दितली आणि त्याच बरोबर खूब कितें शिकपाक मेळटलें, त्याच बरोबर एक बरी देख मेळटली. तर म्हाका दिसता हे अशेंच एक पुस्तक जे ल्हान भुरग्यांक धरून तरणाट्यांनी सगळ्यांनी वाचचे. आणि म्हजें उलोवप तुमकां आवडलां आसतलें अशी आस्त बाळगिता आणि म्हजें उलोवप सोंपयता. देव बरें. देव बरें करूं बाई खुशी प्रभुदेसाय. तुवें कुटुंबाचो मोग ह्या पुस्तकाचेर बेस बरें उलोवप केलें. ह्या पुस्तकांतल्यो ज्यो कथा तुका आवडटा त्यो तुवें मुद्दम हांगासर नमूद केल्यो. आमचे कोंकणी मोगी जे आसा जाणी हें पुस्तक अजून वाचूंक ना निश्चितच तांणी हें पुस्तक वाचचें अशें हांव मागता. आनी फुडले जे वांटेकार आसा ताची वळख करून दिता. ह्या कार्यावळींत उलोवपी फुडले वांटेकार जावन आसा बाय अश्वी योगानंद परब. ते सद्याक सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट हायस्कूल म्हापशें हांगासर 9वी यत्तेन शिकता. ताका हस्तकला, चित्रकला, बागकाम तशेंच विज्ञाना विशीं वाचनाची खूब आवड आसा.
शणै गोंयबाब कथामाळ जी बार्देस तालुका मर्यादीत आशिल्ली तातूंत ताका दुसरें इनाम मेळ्ळां. तशेंच साबार कडेन ताका कथा कथना खातीर इनामाय मेळ्ळ्या. आयज ते आमचे मुखार कोंकणी भाशा मंडळ प्रकाशीत लोकाकाणी ह्या पुस्तकाचेर उलयतले. तुमचे मुखार बाय अश्वी योगानंद परब. नमस्कार, म्हजें नांव अश्वी परब. हांव सेंट मेरीज कॉन्व्हेंट हायस्कुलान 9वे यत्तेन शिकता. म्हाका वाचूंक खूब आवडटा. पयलीं हांव इंग्लिशेन पंचतंत्राच्यो, तेनाली रामा, बिरबलाच्यो काणयो वाचतालें. पूण जेन्ना दुसरे यत्तेन आसतना हांवें शणै गोंयबाब कथामाळान भाग घेतलो तेन्नाच्यान कोंकणी पुस्तकां वाचपाची आवड तयार जाली. सर्त सोंपतकीर कोंकणी पुस्तकाचे तरेकवार बाल साहित्याचे प्रदर्शन पळोवंक हांव धांव मारतालें आनी 2 तरी पुस्तकां घेतालेंच. अशे तरेन आज मेरेन हांवें बाल साहित्याचो बरो संग्रह केला. तातूंतलेंच एक पुस्तक म्हळ्यार हें लोकाकाणी. ह्या पुस्तकांत 16 काणयो आसात. हें पुस्तक बरोवप्यांची नांवां जावन आसात माया खरंगटे, कुसुम अगरवाल, काश्मीरी पावसकार, रत्नमाला दिवकार, किरण भांबरे, उषा कामत, मीना काकोडकर, हर्षा शेटये, सरस्वती नायक, दीपा मुरकुंडे, नीला तेलंग, सुधा खरंगटे. लोककथा म्हळ्यार लोकांच्या तोंडार आशिल्ल्यो अथवा लोकांक खबर आशिल्ल्यो काणयो. पयलींचो लोक चड शिकून आसलो, पूण आपल्या भुरग्यांक बरी शिकवण मेळची, बरे संस्कार जावचे म्हूण लोकगितां, लोककथा, लोकवेद, म्हणी हांच्या आदारान आपल्या भुरग्यांच्या गिन्यानान भर घालपाचो यत्न करताले. अशा तरेन एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे मेरेन गिन्यान पावोवपाची परंपरा चालूच उरली. आनी ह्या परंपरेची जतनाय करपाचें मोलादीक काम कोंकणी भाशेंतल्या नामनेच्या बरयतल्यांनी बाल साहित्याच्या रुपान बेस बरे तरेन केल्या आनी करीत आसा. ताजेच एक उदाहरण म्हळ्यार हें पुस्तक लोकाकाणी. ह्या पुस्तकांतल्यो सुमार 500 काणयो हांवें म्हाज्या आवय कडल्यान आयकल्ल्यो. आयकल्ल्यो काणयो पुस्तकान वाचतना एकाद्र्या उतरान बदलूय जाल्लो आसुंये, पूण तातलें तत्व मात लेगीत बदलूंक ना. ह्या पुस्तकांतल्या थोड्या काणयां विशीं म्हाका सांगनशें दिसता. किटूर आनी कीड ही काणी हांवें शणै गोंयबाब कथामाळ सर्तेंत सादर केल्ली. ही काणी शिकतना म्हाका खूब मजा आयिल्ली, कारण तातूंत ज्या तरेन किटूर एका सुवाते वयल्यान दुसऱ्या सुवातेर गायत वता तें आयकूंक बरें दिसता. म्हातारे म्हातारे दी उजो, दीन मेस्ताक करीन कुदळ, खणीन माती, दीन कुमाराक घडयन मडकुल्लें, घालीन वायन, काडीन उदक, धुयन तोंडुल्लें, खायन किडुल्लें, कुट्रूस. लाली काणी हांवें इंग्लिशीन लिटल रेड रायडिंग हूड म्हण वाचिल्ली. तशीच राजाक डुकराचे कान ही काणी इंग्लिशीन किंग विथ डॉंकीज इयर्स म्हूण वाचिल्ली. पूण ह्या पुस्तकान आपल्या मायभासेन ह्यो काणयो वाचपाचो अणभव वेगळोच आशिल्लो. कुंडे कुस्कूर, म्हशीगेर जालो घोडो, नाकूय ना भांगरूय ना ह्यो म्हणी म्हज्या कानार पडिल्ल्यो. पूण ह्या म्हणी फाटल्यान जी काणी आसा त्यो म्हाका ह्या पुस्तकांतल्यान समजल्यो. आटूल पेटूल, आटवो आनी निटवो, कोल्या वागाची कुस्ती ह्यो काणयो म्हाका आनी म्हाज्या भावाक लेगीत वाचपाक खूब मजा आयली. पांडूचे 5 परतवण ह्या काणयेंतल्यान खरो शब्द परतवण जाका आमी परतन म्हणटात हें म्हाका कळ्ळें. खरेंच काणयो वाचपाक मजा तर येताच, त्या भायर आपलें वाचन सुदारता, नवी कोंकणी उतरां ओपारी शिकपाची संद मेळटा. हें सगळें करतना म्हाका म्हज्या कोंकणी मायभासेची गिरेस्तकाय आनी व्हडविकायेची जाणीव जाता. कोंकणी भाशेंतल्या सगळ्या साहित्यकारांनी आमच्या आनी आमच्या फुडल्या पिळगेक गोंयच्या संस्कृतायेची खरेली गिन्यानाची पावती दिल्यावरी म्हाका दिसता. आयच्या ह्या दिसा हांव सगळ्या कोंकणी साहित्यकारांक तांणी केल्ल्या ह्या मोलादीक कामगिरी खातीर तांचे मनासावन उपकार मानता. निमणे कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचे कोंकणी वाचन विश्व आयोजकांक आमकां वाचन मोग्यांक आपल्या आवडट्या बाल साहित्या विशीं अणभव कथन करपाक संद दिल्ल्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा.
खूब सुंदर रितीन तूं बाय अश्वी लोककाणयेचेर उलयलें, ताका लागून तुका परबी. बाल साहित्य म्हणटना आमच्या मुखार येतात ती माणकुली भुरगीं. आनी ह्या माणकुल्यांक जर आमी तांचे आवडट्या पुस्तकाचेर उलयतना आयकूंक ना जाल्यार ही कार्यावळ खरीच अर्दकुटी. तर आतां हांव मागता बाय श्रीजा कडेन. तर बाय श्रीजा अळवे हे रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर 5वी इयत्तेत शिकता. ताका नाचपाची, गावपाची, वाचनाची, अभिनयाची आनी हेर सर्जनशील गजाली करपाची भोव आवड. ताणें अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालयांतल्यान शास्त्रीय संगीताचे प्रवेशिका पूर्ण मेरेनचे शिक्षण घेतलां. ते आयज लेखक दिनेश मणेरकार हांचे पुस्तक मंगळ हाचेर उलयतले. तर हांव मागता बाय श्रीजा कडेन की ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. नमस्कार. आज हा कोकणी भाषा मंडळ प्रकाशित एका पुस्तकाचेर उलयतले. ह्या पुस्तकाचे नाव जावन आसा मंगळ. ह्या पुस्तकाचो लेखक जावन आसा बाब दिनेश मणेरकार. ह्या पुस्तकान आमकां मंगळावयली जीवसृष्ट ह्या बद्दल सांगला. मंगळाची पिराय आणि पृथ्वीची पिराय लागी लागी एका भशेन 4 बिलियन वर्सां आदी पृथ्वीचेर सृष्ट निर्माण जाली. ही सृष्ट जिवी उरपाक उदक हो मुखेल घटक आसा. तशेंच मंगळावयली तळपां ज्वालामुखींतल्यानच तयार जाली आसतली अशें शास्त्रज्ञ म्हणटा. मंगळावयली माती ही अति बारीक आणि तोंडाक लावपाचे पावडरी भशेन आसा अशें ते म्हणटात. 2003 वर्सा मंगळ भारताक सगळ्यात लागीं आयिल्लो. 2003 मंगळाचेर धाडपाक 2 रोवरांची मांडणी जाली. तांची नांवां स्पिरिट आणि ऑपॉर्च्युनिटी. मंगळ हो पृथ्वीपासून 30 कोटी 30 लाख मैल पयस आसा. ताचो आकार पृथ्वी परस ल्हान आसा. 1957 वर्सा रशियेन कृत्रिम उपग्रह अंतराळात घुंवतो दवरपाचो विक्रम केलो. तशेंच 1969 वर्सा जेन्ना मनशाक घेवन पयलें यान चंद्राचेर देंवलें तें यान रचपाचो मान गोडार्डाक मेळ्ळो. 1964 वर्सा अमेरिकेन मरिनर 4 मंगळाच्या कक्षात धाडले. 1964 वर्सा मरिनर 6 आणि मरिनर 7 ही याना मंगळाचे कक्षेत भोवताडो काडपाक लागली. 1971 वर्सा मरिनर 9 यानान मंगळाचे लागी लागी 80% फोटे काढले. 1976 वर्सा नासाचे वायकिंग 1 हे यान मनशाच्या इतिहासात पहिले फावट मंगळाच्या भुयेचेर देंवले. 2001 वर्सा अमेरिकेन मार्स ओडिसी नावाची सोद मोहीम सुरू केली. 2003 वर्सा स्पिरिट आणि ऑपॉर्च्युनिटी हे रोवर मंगळाचेर पावले. 2008 वर्सा फिनिक्स नावाचे यान तर 2010 वर्सा क्युरिओसिटी नावाचो रोवर मंगळाचेर पावलो. 1809 वर्सा मंगळाचेर हळडुव्या रंगाचे ढग शास्त्रज्ञांक दिसले आणि हे ढग म्हळ्यार मंगळाची वादळाची धुल्लाची वादळा. मंगळाचेर कार्बन डायऑक्साईड चड आसा देखून वातावरणात उष्णता स्थिर जावन उरना. थंयचे दिसाचे तापमान 35 डिग्री तर रातीचे -10 डिग्री इतले झेलात जाता. 17 मे 2013 दिसा ऑपॉर्च्युनिटीन एस्पेरन्स हो फातर तपासलो. फातराच्या नमुन्याचेर जी मिनरल्स साचून उरल्या ताचो सोद घेवपाक हो रोवर थंय धाडला. ताका एक मेट्रोराइट मेळ्ळो जाचे नाव नासान हीट शील्ड रॉक अशें दवरलें. 24 नोव्हेंबर 2011 दिसा नासान मार्स सायन्स लॅबोरेटरी नावाचो रोवर मंगळाचेर धाडलो. 56 कोटी 30 लाख किलोमीटराच्या अंतराचा प्रवास करून ताणे मंगळ गाठलो. सूर्य, पृथ्वी आणि हेर ग्रहांचे भ्रमणाचे निरीक्षण केले. या रोवरांचेर माहली हो कॅमेरा एका हातार बसयलो. हो कॅमेरा मातयेचो आणि फातराचो मायक्रोस्कोपिक फोटो घेता. माहली म्हळ्यार मार्स हँड लेन्स इमेजर. मनशाक सदांच माणका मोतयांचे पिशे.
खंयच्याय ग्रहाचेर जेन्ना ज्वालामुखी फुटता तेन्ना जी प्रक्रिया जाता तातूंतल्यान रासायनिक प्रक्रियेक लागून माणकां रत्नां जल्माक येतात अशें शास्त्रज्ञ म्हणटात. जेन्ना तांच्यांनी जमीन तपासली तेन्ना ताका ते जमनीत ओपाल हे रत्नाक मोडपी फातर आशिल्ल्याचे दिसले. तशेंच डेल नावाचो फातर अभ्यासपाक घेतलो तेन्ना ह्या म्हणण्याक आदार मेळ्ळो. मेरिडियानी प्लॅनम वाठारात व्हिक्टोरिया क्रेटर नावाचो एक फोंडार आसा. हो क्रेटर पळोवपाक बरोच मन भुलवणी दिसता. 2004 वर्सा जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी पयले फावट मंगळाचेर देंवले त्या जाग्याचे नाव ईगल क्रेटर. ह्या जाग्यार देवपाक मेळटकच विज्ञानिकांक खूब खोशी जाल्ली. कारण हो जागो पळयलो जाल्यार एखाद्या समुद्राचो तळ आशिल्ले वरी दिसता. थंयचे जमनींतल्यान वयर सरिल्ले फातर दिसतात. ताका लागून मेरिडियानी ह्या पुराय वाठाराचे आदले स्वरूप हे महासागराचे वा दर्याचे आसुये असो अंदाज आसा. ऑपॉर्च्युनिटी रोवर मंगळाचेर फक्त 90 दिसां खातीर धाडिल्लो. पूण हो रोवर आज 10 वर्सां जाली तरी आपले काम करीत आसा. 5 नोव्हेंबर 2013 ह्या दिसा भारतात आपले मंगळयान मंगळाचेर धाडले. ताचे नाव डेस्टिनेशन मार्स. ताका 5 अभ्यास यंत्रां जोडिल्लीं आसात. ही यंत्रां मंगळाचो दोळ्याक दिसपी भाग, मंगळाची जमीन आनी मंगळावयल्या वातावरणाचो अभ्यास करतली. एकूणच पुस्तक सामकें सोंपें आनी सुटसुटीत भाशेन बरयलां. म्हाका ह्या पुस्तका वरवीं खूब कितें शिकूंक मेळ्ळां. वेळ कमी आशिल्ल्यान सगळेंच कव्हर करपाक जालें ना हाची खंत भोगता. हो मन भुलवणी मंगळ पुस्तक तुमी मुजरत वाचचो. म्हाका हांगा उलोवपाक संद दिली म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाचे हांव उपकारी. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय श्रीजा. वेळ कमी आसलो तरी हांव म्हणून तुवें जाता तितले कव्हर केले. मंगळ पुस्तकान कितें आसा हें आमकां जाणून दिलें. जाणे कोणी हें वाचूंक ना ताका निश्चितच मंगळ हें पुस्तक वाचून मंगळा वयल्यो साबार गजाली ज्यो आसात त्यो जाणा जावपाची उमळशीक उमेद निर्माण जाला आसतली तांचे भितर, हें निश्चितच आसा. तशेंच येद्या ल्हान पिरायेचेर मंगळा विशींची म्हायती आमकां दिवपी पुस्तकां आमचे कडेन आसात, कोंकणी भाशेंत आसात. हे जाणा जावन कितल्याशाच भुरग्यांक जांकां विज्ञान म्हणुया वा आनीक हेर विशयांनी आवड आसा तांणी पुस्तकां वाचपाच्या नादाक लागचें अशें हांव म्हणून. आनी तशेंच मुखार वतना इश्टानो इंग्लिशीन पळयलें जाल्यार आमी स्टोन पेपर सिजर हे सारकिल्ल्यो ज्यो भुरग्यां खातीर ज्यो गेम्स आसात त्यो आमी खेळत आयल्यात. अशेच तरेच्या खेळांची याद करता आसतना खंय तरी भुरगेपणांतले राम राय साय सुटल्यो अशें म्हणून खेळपाची जी पद्दत आसा ती याद जाता. आनी ती पद्दत याद करता आसतना ह्याच माथाळ्याचेर एक पुस्तक बरोवपी आमचे कडेन लेखक आसा आनी ते म्हटल्यार भौमानेस्त प्रसाद तुकाराम सावंत. तांची वळख दिता. आयच्या ह्या कार्यावळीचे मुखावयले उलोवपी म्हळ्यार बा प्रसाद तुकाराम सावंत. ते एक रिटायर्ड शिक्षक आसात. तांच्यांनी मराठी भाशेंत एक पुस्तक रचलां. तशेंच कोंकणीन तांची धर्तरी उलोवया आनी राम राय साय सुटल्यो ही 2 पुस्तकां आसात. ही पुस्तकां खास करून भुरग्यां खातीर आसात. तशेंच ते मराठी आनी कोंकणी नेमाळ्यांनी कथा आनी लेख बरयतात. राम राय साय सुटल्यो हे तांच्यांनी खास करून भुरग्यां खातीर बरयल्ल्या पुस्तकाचेरूच ते आयज आपलें उलोवप करतले. तुमचे मुखार भौमानेस्त प्रसाद तुकाराम सावंत. नमस्कार. सर उलयात तुम्ही. हॅलो.
उलयल्यार जाता. उलोवप स्टार्ट करूं? हय हय सर, करात. आयकुपा येता. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचें हांव आमच्या साहित्याचेर उलोवपाची आमकां संद दिल्ल्या बद्दल मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. आयचो विशय आसा बाल साहित्य. म्हज्या दृश्टीन बाल साहित्य हें भुरग्यांचेर संस्कार करपी आसूंक जाय. तांकां ती वाचपाची उमळशीक आसूंक जाय. दिसूंक जाय. मागीर ती काणी आसूं, कविता आसूं, गीत आसूं, नाटकुलें आसूं. पासून बरे संस्कार जावप कितलें गरजेचें हें तांकां कळूंक जाय. जाणट्यांचो आदर राखूंक येवपाक जाय. तांचे भितर आपल्या गांवाची व्हडविकाय, देशभक्ती, राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण ह्या सगळ्यांचें प्रबोधन आसूंक जाय. अशा साहित्याची आयज गरज आसा. म्हजो रामराय साय सुटल्यो हो गितांचो आनी कवितांचो झेलो ह्या सगळ्या विशयांचेर तांकां प्रबोधन करपाक योग्य आसा अशें म्हाका तरी दिसता. कोंकणी मळावेले नामनेचे लेखक श्री हनुमंतबाब चोपडेकर जे चौगुलेचे प्रोफेसरूय आसा, तांणी ह्या म्हज्या झेल्याचेर बरयतना अशें म्हळां, श्री प्रसाद सावंत हांकां भुरग्यांचें मन समजुपाची कळाशी आसा. ह्या काव्य झेलांतल्यान तें दिश्टी पडटा. जाणट्यांचो आदर, शिक्षणाचो आदर, प्रेम, सामाजीक जाण, सुटके झुजाऱ्यांचो आदर्श, देशाभिमान अशा साबार जिविताचो ह्या मुल्यांचो दिश्टावो भुरग्यांक ह्या झेलांत मेळटा. झेलो म्हळ्यार भुरग्यांक हांसत खेळत प्रबोधन करपाचो, भुरग्यांचें भावनीक मन उक्तें करपाचो हो झेलो आसा. हातून मांडणी अशी आसा, गणेश वंदना आसा, येवकार गीत आसा, पुरसांचो जय जयकार, आवय बापूय त्रास काडटात ते कशे, देशभक्ती, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण हाची आवड निर्माण सारको करपाचो झेलो आसा. हनुमंतबाब म्हणटा प्रमाणे कळना संगीताच्या साजान सोडून जर प्रस्तुत जायत जाल्यार सगळ्यांचीच मनां जिखतली. तुमकां ताजो थोडक्यांत आतां अनुभव येतलो. पयलें गीत आसा गणेश वंदना. हें सामकें भुरग्यांचें भावनीक मन उक्तें करपी गीत आसा. भुरगीं देवा कडेन मागतात कितें, तुज्याच खातीर सुटी मेळटा, मेळटा नाचूक खेळूंक, तरातरांचो फोग लावंक मेळटा, मेळटा भरपूर गिळूंक, देड दिसा खातीर कित्याक येता, सदांच राव रे मोरया, विघ्न विनाशक गणराया. म्हणजे ते देड दिसा खातीर कित्याक येता काय म्हणटा, सदांच येवचें. शिक्षणाचें म्हत्व सांगपी गीत आसा, अज्ञानाची काळकी रात आमी ज्ञानदीप लावून पयस करुया, शिकुया आनी शिकोवया. सगळ्या महापुरुषांचो जय जयकार हें गीत जें आसा, हातूंत देव, संत, सुटके झुजारी, कवी, नाटककार, खेळगडी, लोककला ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा. ह्या भुंयच्या महापुरुषांचो करुया आमी जय जयकार, ह्या भुंयच्या महापुरुषांचो करुया आमी जय जयकार, आमकां आसा अभिमान तांचो करुया आमी जय जयकार, आमकां आसा अभिमान तांचो करुया आमी जय जयकार. आवय बापूय आपल्या भुरग्यां खातीर कितें कश्ट काडटा हाजी जाणविकाय दिवपी हें गीत आसा. कितले त्रास काडटात आमचे खातीर आई बाबा, कितले त्रास काडटात
आमचे खातीर आई बाबा भूकतान विसरतात आमचे खातीर आई बाबा कितले त्रास काडटात आमचे खातीर आई बाबा. हातून एक गीत आसा, पाडो आसा तो पर्यावरणांतल्यान पाड्यांतल्यान पर्यावरण म्हणजे 1 ते 50 नंबर भुरग्यांचे पाठय जाता आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक पर्यावरण शिकपाक मेळटा. 1-2 लायनी तातूंतल्यो. 1, 2, 3, 4 सगळ्यां परस मनीस हुशार. 5, 6, 7, 8 पूण ताणेंच लायल्या पर्यावरणाची वाट. अशे जायते नंबर आसा. प्रत्येकाक त्या नंबरा प्रमाणे पर्यावरण शिकपाक मेळटा. आमच्या गोंयची सोबीतकाय संस्कृती सांगपी गीत आसा माणकुलें गोंय आमचें. माणकुलें गोंय आमचें गोंयकाराचें अपुरबायेचें. माणकुलें गोंय आमचें गोंयकाराचें अपुरबायेचें. व्हांवत्यो न्हंयो धोलपी शेतां गीत गायता तें खुशालकायेचें. माणकुलें. बाल दिना खातीर खास करून नेहरूचें गीत आसा. नेहरू चाचा करता तुमकां प्रणाम. भुरगीं आमी एकठांय जावन करता तुमकां प्रणाम. राष्ट्रीय एकात्मतेचेर गितां आसा हातून. भारत आमचो देश, भारत आमचो देश, भारत आमचो देश. प्रांत वेगळे, भास वेगळी, वेगळो जरी भेस. फळा फुलांचो देश आमचो, देश सोबीत दर्याचो. हिमालयाच्या सोबीत कायेत नटला तटला देश आमचो. भांगडा नाचता देश आमचो, नाचता गरबा कुचीपुडी. खेळटा धालो, गायता मांडो, तशीच रंगता ती फुगडी. तरातरांच्या भेसभासांचो अपुरबायेचो आमचो देश. अशी कितलीय तरी आज राष्ट्रीय एकात्मतेचेर गितां आसा. मूय आमकां शिस्त शिकयता. मुयेचेर गीत आसा. आमची मार्चिंग पळयात, बॉर्डर ना, पिल्लूक ना. शिस्तीन आमी चलतात, लिडर ना, म्युजीक ना. आनी वडाचें झाड आमकां शिकयता. वडाचें झाड आमकां शिकयता एकठांय कशें रावपाचें आमचे कडल्यान शिकात. एकठांय कशें रावपाचें आमचे कडल्यान शिकात. अशीं साबार गितां जीं आसा तीं भुरग्यांचेर संस्कार करपाची आसा. तांकां शिकवण दिवपाची आसा. तांकां अभिमान निर्माण करपाचें आसा. आनी अशें हें म्हजें राम राय साय सुटल्यो ह्या गिताचेर म्हाका उलोवंक दिल्ल्या बद्दल कोंकणी भाशा मंडळाचे हांव आभारी. कोंकणी भाशा मंडळाचो हांव आभारी आसा. धन्यवाद. नमस्कार. सर तुम्ही मातसो कॅमेरा बंद करात तुमचो आणि ऑडियो. मायक ऑफ करूं? हय सर बंद करात. हां बंद करात सर. मायक ऑफ करूं? हय सर. तुमचो मातसो मायक ऑफ करात. सर तुमच्या गायनान खरेंच मन आमचे प्रफुल्लीत जाले आणि अतिशय सुंदर रितीन तुम्ही आपल्या पुस्तकाचेर उलोवप केले. आमचे फुडले उलोवपी बाय वैदरी जारपकर सध्या ते प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमीक विद्यालयात कला शाखेत 11वी शिकता. ताका कोंकणी उलोवंक तशेंच बरोवंक खूब आवडटा. आनी एक सांगपाची गजाल म्हणल्यार शणै गोंयबाब कथामाळेचे ते विजेते जावन आसा. तशेंच कोंकणी खातीर केल्ल्या अस्मिताय जागोर तातूंतय ते वांटेकार जाल्ले. आनी ते आयज किरण मामरे अनंत अत्रंग ह्या पुस्तकाचेर उलयतले.
हांव मागता बाय वैदही कडेन की ताणें आपले उलोवप सुरू करचें. बाय वैदही. खरें तर तुका देव बरें करूं देविता दिदी, तुवें इतली सुंदर म्हजी वळख करून दिली. नमस्कार इश्टांनो, आयज हांव तुमचे मुखार अनंत अंतरंग ह्या पुस्तका विशीं म्हजें उलोवप करपाचें आसा. हें पुस्तक एक बाल साहित्य जावन आसा आनी तें किरण भांबरे हिणेन बरयलां. हांव ल्हान आसतनाच म्हाका कल्पनेच्या जगाक जगपाक आवडटालें. आपल्या जगा परस वेगळें एक जग आसा अशें म्हाका आयजूय दिसता. आणि म्हज्यो ह्यो सगळ्यो बालकल्पना नकळत खंय तरी लेखिकेन ह्या पुस्तका भितर शब्दरुपात हाडल्यात. आमच्या कोंकणी साहित्याची गिरेस्तकाय आसाच, पूण तातूंत बाल साहित्या भितर खंय तरी फॅन्टसींचो उणाव आसा. तो उणाव आपल्या परीन पयस करपाचो लेखिकेचो हो यत्न खरेंच काळजाक घर करून उरपी आसा. ह्या पुस्तकात आशिल्लें पात्र कुनू म्हाका म्हज्या वरीच दिसता. आपल्या जिणेंत आपल्याक काय बदल करपाक मेळचे अशें एका टप्प्यार पावतकच सगळ्यांकूच दिसता. जिणेंत आपल्या काय क्षमतांचो योग्य तरेन वापर करूनाशिल्ल्या कुनूकूय अशेंच दिसता. आनी 80 वर्सांच्या ताच्या पिरायेर ताका ही इच्छा पुराय करपाची संद मेळटा, आपल्याच भशेन दुसऱ्या जगांतले एका कुनूक मेळून. हें पुस्तक वाचतना वाचप्याक आपल्या कल्पना वृत्तीचेर मातसो बरोच जोर दिवचो पडटा. लेखिकेन ह्या पुस्तकात कांय किस्से अशे तरेन समजावन सांगल्यात तशें सांगप सोंपें न्हय. तिणेन एलियन ह्या संकल्पनेक योग्य तरेन न्याय दिला. दुसऱ्या जगात वतकच हे एलियन कुनूक केन्ना बायलेच्या रुपात, केन्ना राखण्याच्या रुपात, केन्ना बेबकेच्या रुपात, तर केन्ना ताची इश्टीण जावन उर्वशिल्या रुपात, तर केन्ना दोळ्या मुखार येवन भिरभिरपी फुलपाखो जावन ताका मदत करताले. आपणेन जी चूक आपल्या आदल्या जिणेन केला ती चूक ह्या जिणेन आपल्या पात्राक करपाक दिवचे ना असो निश्चय कुनू करता आनी ही काणी मुखार वता. ह्या काणये भितर बरेचसे किस्से अशे आसात लेखिकेन काणयेचो वेळ आनी काळ लक्षात दवरून ते गिरयल्यात. आपल्या कडेन जे ना ते आमी आमचे मदीं हाडपाक शकनात. आमीच कित्याक, ते कोणूच आमकां दिवपाक शकना. पूण म्हणून आपल्या कडेन जे आसा ते आमी वगडायले जाल्यार ते फावना. आमी आमच्या आंगातल्या सगळ्या गुणांक हरावपाक जाय, तांचो उपेग करूंक जाय. आमच्या जिणेंत अशे खूब प्रसंग येतात जेन्ना आमी स्वताक बदलतात, आमी आमच्याच कडल्यान पयस वतात. तेन्ना फुडलो मार्ग कितें हें बऱ्याच फावटी आमकां कळना. वयार येवपी भुरगीं चडशे ह्या आव्हानाक सामोरीं वतात. आपल्याक चड मेळ्ळें हाजो अर्थ आपल्याक सगळेंच मेळ्ळें अशें जायना. आमी केल्ल्यो चुको आमी सुदारूंक जाय, त्यो तश्योच सोडून दिवपाक जायना. जिद्दीन यत्न केल्यार सगळें कितें साध्य जाता. आमच्या भोंवतणी कितल्योश्योच अश्यो गजाली आसात जेजे विशयी आमकां कांय खबर आसना. तांचे विशयी आमकां खबर करून घेवपाक जाय. हें पुस्तक जरी काल्पनीक आसलें तरी तें आमी खऱ्या जिणेकडेन जोडपाक शकतात. काणयेच्या शेवटाक कुनू हें पात्र आपल्या आदल्या पात्रा परस खूब वेगळें जाल्लें. कुनूक आतां ताज्यो क्षमता वापरूंक कळटाल्यो. तें आतां धादोशी जाल्लें. ताणें आपलें सपन पुराय केल्लें. ताणें आपलो जन्म सार्थकाक हाडिल्लो. इश्टांनो, हांवें ह्या काणये बाबत 2 उतरां उलयलीं म्हणून ह्या पुस्तकाक न्याय मेळ्ळो अशें अजिबात जायना. खुबश्यो समजपाक कठीण गजाली लेखिकेन भुरग्यांक भुरग्याच्या भाशेन समजयल्यात. तें खरेंच खूब तोखणायचें. ह्या पुस्तकाक समजून घेवपाक जाय जाल्यार हें पुस्तक एकदां तरी वाचाच. देव बरें करूं. दिसतानू हे आशिल्ले बाय वैदेही झरावकर. ताणें म्हणलें की आपूण जे भाश्य केलें ते पुस्तक जे तरेन बरयला ताका न्याय दितले काय ना अशें. पूण मुद्दम सांगन दिसता ताणें जे तरेन पुस्तकाची जी रचना आसा ती जे तरेन सांगली आमकां, खऱ्यांनीच तातूंतलो कल्पना विलास आनी तातूंतली खंय तरी शिकवण जी आसा ती ताणी नकसूच उतरांनी आनी मोवाळाच्या आपल्या वाणयेंतल्यान आमच्या मुखार दवरली.
किरण मामरेलो अनंत अंतरंग हो पुस्तक निश्चितच सगळ्यांनी वाचचो. तातूंतल्यो शिकवणी घेवच्यो, त्यो कथा आपल्यो करून घेवच्यो आणि मुखावेल्या प्रवासान तांचो सगळ्यांचो वापर करचो, त्या शिकवणींचो वापर करचो आणि जिवीत जगचें. मुखार आमचे मदीं आसा बाय आराध्या रायतुरकार. बाय आराध्या रायतुरकार हे सध्या विद्याभवन कोंकणी शाळा हांगसर पयले यत्तेन शिकता. हे सुकुल्लेशे एक भुरगे जाका नाचपाची, गावपाची आनी अभिनयाची खूब आवड. तुमी ताका भुरग्यां खातीर कितल्याशाच कार्यावळींचें आयोजन जाता आसतना थंय पार्टिसिपेट करता आसतना पळयलाच आसतलें. ताका वाचनाची भोव आवड. कोंकणी भाशे बरोबरूच मराठी, इंग्लीश आनी हिंदी भासांतली पुस्तकां ते मोठ्या जिद्दीन आनी आवडीन वाचता ही एक बऱ्याची गजाल. आयज ते आमच्या मुखार छुटूक गेलो उडून ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करतले. ह्या पुस्तकाचे लेखक जावन आसात बाब क्रिस्तीदायन मेरवाई. तशेंच ताचो कोंकणी अणकार उशा कामत हांणी केल्लो आसा. कोंकणी भाशा मंडळान हें पुस्तक प्रकाशीत केलां. तुमचे मुखार बाय आराध्या रायतुरकार. हांव आराध्या रायतुरकर. हांवें हालींच एक काणी वाचिल्ली आनी ती म्हाका खूब आवडिल्ली. त्या काणयेचें नांव आसा छुटकू गेलो उडून. काणी बरोवपी क्रिस्तीदायन मेरवाई, चित्रकार एम्मा दवू, कोंकणी अणकार उशा कामत, कोंकणी भाशा मंडळ गोंय. छुटकू गेलो उडून. एक छुटकू सवणें आशिल्लें. ताका उडपाक येना आशिल्लें. तें चलत चलत वतालें. तेन्ना ताका एक हुंदुरली मेळ्ळी. तिणें ताका आपलो बीळ दाखयलो. तातूंत ताची सुवात चड उंच नाशिल्ली. छुटकू सवणें फुडें गेलें. ताका पदक मेळ्ळें. ताणें ताका पेंवपाचें दाखयलें. मागीर छुटकू सवणें फुडें गेलें चलत. ताका एक सुणो मेळ्ळो. सुण्यान रागान त्या एका माजराचेर उडकी मारली. सुकण्यान त्या भंयान ते धांवपाक लागले. ते जितले नेटान धांवपाक लागले तेन्ना अजाप ते उडपाक लागले. मागीर छुटकू सवण्याक कळ्ळें की उडप हेच आपलें जगप. आनी अशेंच छुटकू सवण्या भशेन म्हाका एक दीस उडत जग पळोवपाक जाय. देव बरें करूं. बाय आराध्या, तुज्या गोड आवाजाचें उलोवप आमकां भोव मानवलें. आतां कार्यावळीक मुखार वतना आमचे दुसरे मानेस्त रिया कुंडाळकर. ते सध्या प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमीक विद्यालयात कला शाखेंतल्यान 11वेचें शिक्षण घेता. ताका वाचनाची, कविता लेखनाची आनी अभिनयाची भोव आवड. ते आयज लेखक शांता रामेश्वर राव आनी अणकारक कमलादेवी राव देशपांडे हांचे पुस्तक मोहिनी आनी राकेश हाचेर उलयतले. बाय रिया, तुवें आपलें उलोवप सुरवात करचें. सगळ्यांक देव बरी सांज जावन येता. अशें म्हणटात वाचनांतल्यान मनीस घडटा. एकदा जर वाचनाची आवड आमच्या मनात निर्माण जाली की आयुष्यभर ती पुस्तकां वाचपाची आवड आमचेर उरता. आणि हे हांव खात्रीन तुमकां सांगूंक शकता. तसलेंच एक पुस्तक हालींच हांवें वाचिल्लें. पुस्तकाचें नांव मोहिनी आनी राकेश. पुस्तक बरोवपी शांता रामेश्वर राव आनी कोंकणीन अणकार करपी कमलादेवी राव देशपांडे. खरें सांगपाचें म्हळ्यार असली काणयाची पुस्तकां वाचपाची मजाच वेगळी आसता. हातून मात वेगळी दुबाव ना. आनी एक गजाल तुमकां सांगन दिसता ती म्हळ्यार पुस्तकांत वा मोहिनी आनी राकेश ह्या काणयेंत आशिल्ली पात्राची चित्रां पळयत वाचतना आनिकूय उमेद येता. पुस्तकांतले चित्रकार श्री प्रणव चक्रवर्ती जावन आसात. खरेंच
हे पुस्तक वाचताना ह्या काणयेतले दर एका वयचे चित्र म्हज्या दोळ्या सामकार आयले बगर रावले ना. खूप साध्या आणि सरळ उतरांनी सुमेळ करून ही काणी लेखकान बरयला, जाणे करून हे पुस्तक वाचतल्याक ही काणी बरे तरेन समजतली. एका लेखकाची वा बरोवपाची नदर आणि विचार खूप खोलमेरेन असता, आणि ती जर आम्ही वाचनांतल्यान जाणून घेतली जाल्यार लेखक आमकां कितें सांगूंक सोदता ते आमकां बेस बरें कळटलें. ह्या पुस्तकांतल्या काणयेंत जी पात्रां आसात ते भशेन आमच्या सामान्य जिणेंत लेगीत असल्यो गजाली आमी पळयतात वा अणभवतात. तातूंतले मोहिनी आनी राकेश ह्या काणयेंत मोहिनी हे मुखेल पात्र जावन आसा. ह्या चलयेन आपल्या बुद्धीचो वापर करून तशेंच शिटूकसाणेन आनी धिटायेन आयिल्ल्या त्या संकटाक तोंड दिवपाचें थारायलें. सगळ्या गांवकारांनी नकारात्मक विचाराक लेगीत तेणें आपले मन भुलयलें ना. गांवकार सगळे कडेन गांवांत सगळ्या कडेन भिरांताचें वातावरण आसून लेगीत ताणें धीर सोडलो ना. आपले जिद्दीन मोहिनी मुखार सरले. हेच त्या पुस्तकांतल्या काणयेंतल्या लेखकान म्हळ्यारच शांता रामेश्वर राव हांणी आमकां दाखोवन दिवपाचो यत्न केला. जर आमच्या जिणेंत कसलेय अरिश्ट वा प्रसंग आयले जाल्यार भियनासतना ताचेर तोंड दिवपा खातीर आमी एक प्रयत्न तरी करपाकूच जाय अशें म्हाका दिसता. तेच बरोबर म्हत्वाची गजाल सांगपाची म्हळ्यार ह्या काणयेंतल्यान एक वायट प्रवृत्ती ह्या समाजान कशे तरेन आमकां त्रास करपाक शकता हे लेगीत ह्या काणयेंतल्यान म्हाका जाणवलें. भस्मासूर वा राकेश ह्या काणयेंतल्यान पात्रा कडेन मानवी शक्ती आशिल्ले हे कारणान तो स्वताक आपूण सर्वश्रेष्ठ मानतालो, आणि म्हणून तो सदांच ताचो गैरफायदो घेवन लोकांक त्रास करतालो. पूण अशें म्हणटात न्हय, वायट प्रवृत्ती चड काळ टिकना. सत्य तें. शेवटाक जेन्ना मोहिनीन त्या राकेशाक आपूण भियेना हें समजोवपाचो गांवकारांक यत्न केलो तेन्ना ताचें कोणेच आयकलें ना. पूण तरी ताणें धीर सोडलो ना. मोहिनी कडेन कसलीच शक्त जरी नाशिल्ली तरी ताणें त्या राकेशाक नश्ट केलोच, आनी त्याचे सयत ताचो गर्व लेगीत माते भरवण केलो. हांवें एक गजाल ह्या पुस्तकांतल्यान अणभवली ती म्हळ्यार आमी आमच्या बुद्धीचो बरे तरेन वापर केलो, यत्न केलो जाल्यार आमकां यश मेळे बगर रावना. खऱ्यांनीच हें पुस्तक म्हाका खूब आवडलें. तुमी हें पुस्तक वाचतले अशें हांव आस्त बाळगितां. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळान ही सुंदरशी कार्यावळ घडोवन हाडली आनी आमच्या आवडीच्या बाल साहित्य पुस्तकाचेर आमकां उलोवपाची संद दिली म्हणून काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. दिनवास. हे आशिल्ले बाय रिया कुडाळकर. मोहिनी आणि राकेश हे शांता रामेश्वर राव ह्या मूळ लेखकाचे, जाचो अणकार कमलादेवीराव देशपांडे हांणी केला. तांच्या पुस्तकाचेर त्या कथेचेर ताणें बेस बरें भाश्य केलें. खंय तरी पुराण कथेचेर आदारीत आशिल्ली ही कथा आमकां पुराणा मेरेन व्हरता आनी भुरग्यांचेर कशे तरेचे सकारात्मक तरेचे संस्कार करता, वा कसल्याच प्रसंगाक भिनासतना ताका तोंड दिल्यार विजय हो मेळटाच, यश हें मेळटाच हें दाखोवन दिता. मुखार आमचे मदीं आसात भोवमानेस्त वैष्णवी रायकर. तांची वळख करून दिता. भोवमानेस्त वैष्णवी रायकर ही प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमीक विद्यालयान कोंकणी विशय शिकयता. तांची 2 पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. मनभवर हो कविता झेलो आनी गांठवळ उखाण्यांचे हे स्वरीचे कोंकणी उखाण्यांचे पुस्तक. तांकां लोकवेदाचेर अभ्यास करपाची भोव आवड आसा. आयज ती चंपू इन रांचकूड हे लेखिका हर्षा शेटये हांचे पुस्तकाचेर उलोवप करतली. तुमकां येवकारता भोवमानेस्त वैष्णवी रायकर.
बरें करूं बाबाय गोविंद मोपकार. बाल साहित्य वा भुरग्याची पुस्तकां वाचप म्हणल्यार ती भुरग्याच्या विश्वान पावप अशें जाता. जेन्ना हांव बाल साहित्य वाचता तेन्ना मन जें आसा म्हजें तें एक ल्हान भुरगें कशें जाता. आनी कांय जाण फाटफुटल्यो जाल्ल्या भशेन जाता, कितें तरी भुरगेपणा करून दिसता. हांगा जें पुस्तक हांवें घेतलां चंपू इन रांदचीकूड च्या शेटये हांचें. जेन्ना हांवें पुस्तक हातीन घेतलें आनी तेजें जें मुख्य चित्र जें पळयलें तें पळोवन इतली उमेद जाली. म्हजे परस म्हजें ल्हान चलो जो आसा ताका चड उमेद जाली आनी तो म्हणपाक लागलो मम्मा हें पुस्तक खूब बरें आसा, तूं वाच आनी आपल्याक सांग. म्हणून हें पुस्तक हांवें घेतलें आनी मुद्दम हांव ताका वाचून त्यो काणयो सांगपाक लागलें. तो खूब उमेदीन तें आयकतालो कारण तेजें मुख्य चित्र जें आसा तें खूब सुंदर आसा. पळोवनूच म्हजें भुरगेंपण म्हाका याद जाता. ह्या पुस्तकांत 13 काणयो आसात आनी प्रत्येक काणयेचेर चित्रां आदारिल्लीं आसात. ती बाय सिया पंडीत हाणें काडल्यात. खूब सुंदर चित्रां आसात. ती चित्रां पळोवनूच एकादे भुरग्याक ती काणी कशी आसतली हें हांगा समजता. तशेंच मुख्य चित्र जें आसा तें बाब अनंत बांबोळकर हाणें काडलां आनी तें पळोवन तें पुस्तक हें खूब आकर्शीत जालां. ह्या पुस्तकांतली पयली काणी जी आसा चंपू इन रांदचीकूड. ह्या काणयेंत आतांच्या आधुनीक युगांत भुरग्याचें खेळाचें विश्व बदल्लां तें समजता. बार्बी ही आतांच्या काळांतली बावली भुरग्यांक खूब आवडटा. पूण रिया म्हणून जी चली आसा त्या काणयेंत रिया जेन्ना आपले आजेचो लाकडी खेळ आनी साडी न्हेशिल्ली बावली पळयता तेन्ना ताका कितें तरी वेगळेपण दिसता आनी उमेद लेगीत जाता. म्हणटकच जी सदांच आमी जी खेळणी घेवन भुरगीं खेळटात तितून कितें तरी वेगळी एक पारंपारीक खेळणी आसात ती लाकडाची खेळणी ती समज दिली जाल्यार तितून सुद्दां कितें तरी एक वेगळेपण आसा, कितें तरी एक पळोवपा सारकें आसा ही उमेद भुरग्यां भितर आजून लेगीत आमी तयार करूंक शकतात. ह्या हितूनूच आदोळी आसा, वान आनी रगडो आसा, दातें आसा आनी हें पळोवन ही पारंपारीक आयदनां पळोवन ते खूब मजेशीर रितीन ते खेळटा आनी ताका तितून ती उत्सुकता लागल्ली आसा बाबा दातें म्हणल्यार कितें वा तितून आशिल्ली आदोळी जी आसा ती तुमी घरान वापरतात. आज्जेक जें सांगता की तूं ही घरान वापरता आनी तें पळोवन ताका खूब उमेद जाता. ह्या हितूंतल्यान आमची पारंपारीक जी खेळ आसा तशेंच पारंपारीक जी बावल्यो ज्यो आसात पयलीं आमी ल्हान आसतना ज्यो बावल्यो आसताल्यो बार्बी आसनाशिल्ली पूण बावल्यो ज्यो इल्ल्योश्यो आसताल्यो ताका आमी सांगताली ताका साडी न्हेसयताली ताका बरी नटोन थटोन आमकां दिताली खेळपाक ती हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. दुसरी म्हणल्यार आजी नुडल्स खाता. हितून आजी नुडल्स खाता हें आनी एक नांवूच खूब बरें दिसता आयकपाक. भुरग्यांक नुडल्स म्हणल्यार हें चड बरें समजता. पूण शिरवळ्यो ज्यो हांगा तेणें सांगल्यात शिरवळ्यो ज्यो आसात त्यो जो पारंपारीक खाण जें आसा जें खूब आमकां आरोग्याक खूब बरें आसता ताका नुडल्स अशें सांगून ती भुरग्याच्या जिबेर रूच हाडपाचो प्रयत्न हांगा लेखिकेन खूब बरे रितीन केल्लो आसा. जेन्ना ती खावपाक बसतात शिरवळ्यो आनी तेंची आजी तेंचे बरोबर खाता. आवाज सारको आयकूंक येना? टिचर म्हाका दिसता तो हाचो आवाज आतां असो येता? येता. हय हय येता. आतां येता? हय येता. हांगा फुडें ताणें सांगलां की नुडल्स जे आसात ते नुडल्स भुरग्यांक खूब आवडटात पूण हांगा शिरवळ्यो हो जो प्रकार जो आसा तो भुरग्यांक आवडना पूण तरी लेगीत नुडल्स अशें सांगून आमी तांकां खावोवपाचो प्रयत्न करता. हांगा तेंच जाल्लें आसा. तिजी आजी जी आसा ती सांगता की ते नुडल्स आसात
आनी तेंची रूच जी आसा ती भुरग्यांक दाखोवपाचो हांगा प्रयत्न केल्लो आसा. फुडें जी काणी आसा ती म्हणल्यार सिंहाचो राग निवलो. आनी सिंहाचो राग निवलो ह्या हितून एक जाणटेली जी आसा पणजी ते म्हळ्यार तेजी सिंहाची आज्याची आवय जी आसा ती तेज्या आज्याक तापयता तेन्ना तो आजो हांसता. तें चिंतता की आपली आवय जेन्ना आपल्याक तापयता तेन्ना आपल्याक राग येता. हें हांव म्हज्या घरान अणभवतां. जेन्ना हांव तापयता म्हज्या चल्याक तेन्ना तेका राग येता आनी तो फुगून बसता कित्याक तापयलें मम्मान म्हाका. आनी हांगा कितें सांगलां पळय सिंहाच्या आज्याक जेन्ना ती पणजी तापयता तेन्ना तो आजो हांसता. ते प्रश्न विचारता की तुका राग येवना पणजेचो, कित्याक तूं ओगी रावलो आनी कित्याक तुवें कांय म्हणलें ना. तेन्ना तेजो आजो तेका समजावन सांगता की जाणटीं जीं आसात ती आमकां भुरग्यांक बरी देख दिवपाचें काम करतात. आमचेर बरे संस्कार घालपाचें काम करतात. आनी ते गूण ते संस्कार ह्या काणयेंतल्यान भुरग्यां मेरेन कशें पावोवप तें हांगा लेखिकेन दाखोवपाचो प्रयत्न केला. पिलां उडोवंक शिकलीं हितून पिटकोळी, सारोळी, किरकिरो ही सवणीं एकामेका कडेन संवाद सादतात. हे काल्पनीक आसल्यार लेगीत भुरग्यां खातीर ते खूब मजेशीर आसा. ते भुरग्याच्या माणकुल्या मनाक ते खूब भावता वा सवण्या विशीं वा सैमा विशीं आपलेपण थंय तयार जाता. चॉकलेटीचें झाड हॅलो हॅलो हय उलयात उलयात. हॅलो आवाज उलयात येता न्ही म्हजो? हय टिचर येता. चॉकलेटीचें झाड ह्या काणयेंत लेखिकेन काल्पनीक विश्व दाखोवपाचो प्रयत्न केला. म्हणल्यार असावा सुंदर चॉकलेटचा बंगला हें गाणें जें आसा तें म्हाका याद आयलें. म्हळ्यार जें भुरगेपणांत आमी आयकतालीं तशेंच पद्दतीन हांगा चॉकलेटीचें झाड ह्या काणयेन दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की थंय भुरगीं व्हरतात त्यो चॉकलेटी रोयतात आनी व्हडलीं चॉकलेटीचीं झाडां जातात. वेगवेगळे तरेच्यो चॉकलेटी आनी ही जेन्ना काणी हांवें म्हज्या चल्याक सांगली तेन्ना तेका खरेंच दिसलें तो चॉकलेटी घेवन रोवपाक गेलो. म्हणटकर पळयात ह्या काणयेंतल्यान भुरग्याचें एक वेगळेंच विश्व तयार जाता. एक तेंचे विचारांत एक काल्पनिकता जी आसा ती खूब मजेशीर अशी. म्हणल्यार भुरगेपण जें आसपाक जाय तें त्या वेळारूच आमकां अणभवपाक मेळटा आनी तें हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केला. तें भुरगेपण आमी व्हड जातकर अशे तरेन आमी चॉकलेटी व्हरून केन्नाच रोवची नात. पूण हीं ल्हान भुरगीं जीं आसात तें करपाक शकतात. तेंचें भुरगेपण तेंकां तें करपाक लायता हांगा. फुडें जें आसा माटोळेचें चिबूड. ह्या काणयेंत चवथीच्या वेळार जी माटोळी आमी बांदतात आनी त्या माटोळेक बांदपी वेगवेगळी जी फळावळ जी आसा जी वखदी आसता तेजी वळख हांगा भुरग्यांकच न्ही फक्त जाणट्यांक लेगीत हाका करून दिल्ली आसा. कांय आमकां जाणट्यांक लेगीत तें खबर आसना. म्हणटकर हितूंतल्यान ह्या काणयेंतल्यान माटोळेचें चिबूड ह्या काणयेंतल्यान आमकां जी माटोळेक बांदपी जी फळावळ आसा तेजी जाणविकाय हांगा करून दिल्या. आनी तितूंतल्यानूच भुरग्यांक तें ज्ञान मेळटा, तें गिन्यान मेळटा आनी ती खूब कितें कितें शिकपाक शकतात. फुडली जी आसा व्हड कोण. तो व्हड कोण हे काणयेन आमी समज पळयलें जाल्यार तितून रांदचे कुडींतलीं आयदनां जीं आसात, रांदचे कुडींतलीं वेगवेगळीं आयदनां जीं आसात तेजी वळख हांगा करून दिल्ली आसा. पारंपरीक आयदनां तेजी वळख भुरग्यांक खबर आसना. ती वळख तेजी ती वेगळी तरेची उतरावळ भुरग्याच्या तकलेन उरची, ती उतरावळ तेंकां याद उरची म्हणून ती खूब बरे रितीन हांगा लेखिकेन मांडल्या. आनी ती आमी जेन्ना वाचून दाखयतात भुरग्यांक वा हांव म्हज्या चल्याक जेन्ना वाचून दाखयता तेन्ना तो ती तकलेन धरता आनी जेन्ना हांव रांदचे कुडीन वता तेन्ना तो म्हाका सांगता मम्मा हें तपलें न्ही गे शीत करपाचें. म्हळ्यार हीं उतरां तेंच्या तकलेन उरतात आनी ती उरपाकूच जाय. ती तेजो विसर पडपाक जायना.
म्हणटकर ही काणयो ज्यो आसात त्यो भुरग्यांक याद उरपा खातीरच आसात आनी त्यो याद उरच्यो. फुडले जे आसा गिरगिरे. गिरगिरे ह्या काणयेंत काळा आड गेल्ली कांय पारंपारीक खेळ ते चुट्टाची गिरगिरी करून भुरगीं खेळटालीं ते हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केला. आतांच्या काळार भुरग्यांच्या हातान मोबायल आसता तो खेळूच भुरग्यांक खबर आसता. मोबायलान आसपी जे खेळ आसात तेच खबर आसात पूण हे खेळ जे आसात ते भुरग्यांक खबर नात. पूण तेजी जाण आमी भुरग्यांक करून दिवपाक जाय जी आमी जाणटेल्यांनी फुडें व्हरपाक जाय आनी फुडें तांकां दाखोवन दिवपाक जाय की अशे तरेची पारंपारीक खेळ आसात. कपयाळांतलो बॉल ह्या काणयेंत भुरग्याचो एक ल्हान भुरगो आसा ताका ल्हान भुरग्याक आमी गोदड्यो वा कपयाळी करतात आनी त्या कपयाळेचेर आमी वेगवेगळी कपी लावन तेजी कोण मोर वा बिलू माजर वा तितून बॉल हे आमी करतात आनी भुरगीं जेन्ना तें पळयतात ती चित्रां पळयतात तेची वळख तांकां जाता आनी ते वळखींतल्यान तेंचे वेगळे तरेचे विश्व थंय तयार जाता. एक माणकुल्या भुरग्याचे कपयाळा भितरले ते विश्व वा तितून ते भरसून गेल्ले आसतात कित्याक तांकां आनी वेगळे कांयच आसना. तांकां जे समोर दिश्टी पडटा तेच तेंचे विश्व आसता. जे कपयाळ्यांतल्यान जे ल्हान आसतना भुरगीं कपयाळ्यांतल्यानूच पळोवपाक शकतात आनी ह्या हितून दाखयला की ल्हान बाबुलो जो आसा इल्लोसो बाबू आसा तो ते बॉल आनी बॅट घेवन खेळटा वा ते माजर जे आसा ते म्याव करता ते खूब बरे रितीन हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. काणी कावळ्या चिमणेची. आमी ल्हान आसतना मेणाचें घर बांदपी चिमणी वा शेणाचें घर बांदपी कावळो हाची ही काणी आयकल्या पूण हांगा आदी बाबू जो आसा एक ल्हान भुरगो जो आसा तो ती काणी फुडें व्हरता आनी तो म्हणटा की कावळ्याचें घर आनी चिमणेचें घर जें आसा जे मेण जे आसा पडून गेले वा शेण जें आसा तें पावस पडलो आनी व्हांवून गेलें तो भुरगो जो आसा तो आपली विचार शक्तीचो वापर करता आपल्या विचाराचो वापर करता आनी तो म्हणटा की मेण आनी शेण हेंचे दोनी भरसून ते मिक्स करून तेणी घर बांदलें जाल्यार तें बरें उरतलें अशे तरेचे विचार करपी आतांचे भुरगे भुरग्यांक काणयो सांगल्यो जाल्यार सुद्दां तितून खरें तथ्य कितें आसा वा बेश्टेच वयल्या वयर सांगतात अशे तरेन तांकां दिसूं शकता. म्हणटकर भुरगीं आतांची भुरगीं आतांच्या काळांतलीं आधुनीक युगांतलीं भुरगीं खूब वेगळेच पद्दतीन विचार करूंक शकतात हें हांगा दाखोवपाचो एक प्रयत्न केला. बाय घुगूम फेस्ताक वता हे काणयेक घुगुमाक फेस्ताचे फेरयेक भोंवपाक जाय पूण दिसाचें ताका दिसना हे काणयेंतल्यान तें दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की दिसाचें घुगुमाक दिसना हें भुरग्यांक कळटा तांकां एक ज्ञान मेळटा तांकां तें गिन्यान मेळटा आनी तितूंतल्यानूच ती काणी भुरग्यांचे मेरेन पावता वा तेंचे विचारान खेळी मेळीच्या अशे तरेच्या वातावरणांतल्यान भुरग्यांक हें तेंच्या विचारांत उरता तेंचे तकलेन उरता. हांगा फुडलें जें आसा राजबाबू खतखतें खाता म्हणजे खतखतें हो जो खाद्य पदार्थ जो आसा तो भुरग्यांक चडसो आवडना कित्याक भुरग्यांक भाजयो आवडना पूण त्यो भाजयो आमकां कितल्यो गरजेच्यो आसात त्यो आमकां भलायकी आमची कितली घटमूट दवरतात हें समज भुरग्यांक समजावन सांगलें जाल्यार त्या भुरग्यांक तें कळटा. ल्हान आसतना भुरग्यांक खूब समजावन सांगचें पडटा आनी तितूंतल्यानूच तांकां जें बरें कितें आसता तें समजून घेवपाक तांकां एक तरेची वाट मेळटा. किटू आनी चोचुलो ही निमणी जी काणी जी आसा तितून किटू म्हणल्यार एक कासव आनी चोचुलो हो सोंसो आमी कासव आनी सोंसो हेजी शर्यतीची काणी आयकल्या पूण ह्या काणयेंत एक सांगपाचो प्रयत्न केल्लो आसा की आमी कसलेय गजाली कडेन दुर्लक्ष करपाक जायना की प्रत्येक मनशा भितर एक वेगळे तरेचो गूण आसता
प्रत्येका भितर बऱ्यांतलो बरो गूण आसता, एक बरी कला आसता, तितून तो सामको फिशाल आसता, हे हांगा दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. काणी वाचतना आमकां ती समजता की कासव उदकान जेन्ना वता तेन्ना तो उदकान बरे तरेन पेंवपाक शकता, जर तो जमनीचेर तितलो चलपाक शकना, पूण तो फिशाल उदकान पेंवपा खातीर आसा, हें आमकां थंय कळटा. हितूंतल्यान आमकां एक देख आमी भुरग्यांक दिवंक शकता की प्रत्येक मनीस हो वेगळे तरेचे गूण, वेगळे तरेची कला आपले भितर घेवन आयिल्लो आसा. हे एक तरेचे विचार भुरग्यां भितर आमी घालूंक शकतात. लेखिका हर्षा शेटये हांणी ह्या पुस्तकांत भुरग्याचे विश्व निर्माण केल्लें आसा. तशेंच भुरग्याक आमचे दायज, आमची अस्मिताय हाची वळख लौकीक उतरांनी वा लौकीक तरेन दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हे पुस्तक पालकांनी आपल्या भुरग्यांक वाचून दाखोवचें, तशेंच भुरग्यांक तें वाचपाक दिवचें अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां. वाचतकर भुरग्यांक ती खूब आवड निर्माण जातली वाचपाची आनी ती चित्रां आशिल्ल्या कारणान भुरगीं उमेदीन वाचतलीं. देव बरें करूं. देव बरें करूं टिचर वैष्णवी. खरेंच तुमच्या मोवाळ उतरांनी तुमी आमकां चंपू इन रांदचीकूड ह्या पुस्तकाची भोवणी करून हाडले अशें म्हाका म्हणचें दिसता. फुडले सुवातेर अनीश अग्नी पार्वतीबाई चौगले महाविद्यालयात अनीश दुसरे वर्स कला शाखेत इंग्लिश आणि समाजशास्त्र हे विशय घेवन शिकता. ताका भौशीक व्यासपीठांचेर उलोवपाक तशेंच कार्यावळींचे आयोजन करपाक आवडटा. ताका साहित्य लेखनाची आणि वाचन करपाची भोव आवड. अनीश आयज लेखक कविंद्र फळदेसाय हांचे पुस्तक भिकणां हाचेर उलयतलो. हांव मागता अनिशा कडेन की ताणें आपलें उलोवप सुरू करचें. देव बरें करूं देविताबाय. नमस्कार. आयज हांव तुमकां बरी रुचीक भिकणां खावोवपाचो आसा, म्हळ्यार भिकणाचेर उलोवपाचो आसा. ही भिकणां तांच्या कल्लां सयत खावपाची आनी माचयेर खेळोवपाची भिकणां. नामनेचे एकांकिकाकार कविंद्र फळदेसाय हांचो भिकणां हो नाटकुली कोंकणी भाशा मंडळान उजवाडाक हाडला ताचेर आयज हांव उलोवपाचो आसा. ह्या नाटकुल्या संग्रहाक अनंत अग्नी हांची प्रस्तावना लाभल्या. नाटकुल्याचो प्रकार, ताचो उद्देश, ताचो प्रभाव आणि सादरीकरणाची आंगां हाचे विशीं ताणें आपल्या प्रस्तावनेंतल्यान उजवाड घाला. कविंद्र बाब हांणी नाटक, एकांकिका, पथनाट्यां, नाटकुली, एकपात्री हे अभिनया कडेन संबंधित सगळे साहित्य प्रकार प्रभावीपणान हाताळ्यात. भिकणां ह्या तांच्या नाटकुली संग्रहांतली बरीच भिकणां सगळ्यात आदी सोलून खावपाची, म्हळ्यारूच तातूंत अभिनय करपाची संद आनी रूच म्हाका संद मेळ्ळ्या. ह्या संग्रहांत वट्ट 11 नाटकुल्यांचो आस्पाव आसा. सादरीकरणाच्या नदरेन सोपी आनी सुटसुटीत अशी ही नाटकुली. तातूंत भाशेचें सौंदर्य आसाच, वांगडाच विनोदाचो संयम आनी समाजीक संदेशूय आसा. ह्या भिकणा पुडयेंतलें पयलें भिकण म्हळ्यार आनीक एक हें नाटकुलें. हे नाटकुल्यांत पिश्यांच्या हॉस्पिटलाचो देखाव विनोदी ढंगान रचला. नव्या हॉस्पिटलाच्या उक्तावणा खातीर दोतोर सगळ्या पिश्यांक विंगड विंगड जापसालदारक्यो वांटून घालता आनी त्यो साकारतना पिश्यांच्या हॉस्पिटलांतली ती पात्रां उक्तावणाक मुखेल सोयरो म्हूण आयिल्ल्या मंत्र्याचे जे ते प्रभावी संवादाच्या वरवीं कविंद्र बाबान ह्या नाटकुल्यांत मांडला. विंगड राष्ट्रांतली आनी भारताच्या विंगड राज्यांतली पात्रां वजन उखलपाचे एके सर्ती खातीर गोंयांत येतात. पात्रांची विनोदी भाशा शैली, तांचे हास्याळी वेशभूषा, तांचो आंगलोट, तांचे मेकअप हाचे वरवीं लोकांची बरीच मनरिजवण जाता. आनी निमाणे कडेन तर त्या ज्या क्लायमॅक्साचेर तें नाटकुलें सोंपता
थंय पळोवप्यांची हांसून गचिमुडीत जाले बगर रावना. हे नाटकुल्याच्या पहिल्या प्रयोगांत हांवें म्हत्वाची भुमिका केल्ली आनी मागीर मुखार जमिल्ल्या लोकांक आमी हांसोवन मारिल्ले तसो उगडास आयजूय म्हाका जाता. एकचार हे नाटकुल्यान धर्मीक एकचाराचो संदेश आसा. रस्त्या कुशीक भौशीक सुवातीचेर लाकडाचो मुकडो जावन पडिल्लो एक मनीस, विंगड धर्मांतली पात्रां ताका आपल्याक जाय तसो आकार दितात आनी भक्तिस्थळां उबारतात. तातूंतल्यान धर्मीक तेर तयार जाता. निमाणे कडेन एक मनीस त्या मुणक्या गांधीजींच्या मुर्तीचो आकार दिता आनी धर्मीक एकचाराचे संदेश दीत हे नाटक सोंपता. काव काव सांगता हांव हे नाटकुलें भोव विनोदी शैलीन कविंद्र बाबान बरयलां. भौशीक सुवातींनी जातले हळशिकेक लागून जनावरांचे कशे हाल जातात हे जनावर रुपी पात्रांच्या माध्यमांतल्यान प्रभावीपणान तांणी मांडलां. भौशीक सुवातीर जल्मदीस मनोवपी एक कुटुंब ह्या नाटकुल्यांत येता. सगळीं जनावरां ते जल्मदीस आशिल्ल्या भुरग्याक एक कोयरा पेटी भेट म्हणून दितात. ते भेटींतल्यान त्या भुरग्याक नितळसाणीचें म्हत्व लक्षांत येता आनी बुरसो केल्लो वाठार नितळ करता असो ह्या नाटकुल्याचो विशय. धांव धांव ह्या नाटकुल्यांत 2 चोर पोलिसांक शेणी लावन पळून वतात. उपरांत तेच पोलीस आनी हेर कांय लोक तांकां मेळटात. दर खेपे ते थंयच आशिल्ल्या एका चौक्याचेर विंगड विंगड पुतळ्यांच्या रुपान उबे रावतात आनी तेन्ना कितें विनोद जाता ते ह्या नाटकुल्याच्या भोव कल्पकतायेन कविंद्र बाबान मांडलां. ह्या नाटकुल्यांतली पात्रांची जी भाशा शैली आसा ती आयकतना भोव मजा येता. युक्ती ह्या नाटकुल्यांत भौशीक नितळसाण ही आमची लागणूक हाचेर कविंद्र बाबान प्रभावीपणान लोकजागृताय केल्या. राजा, प्रधान, सेनापती, शिपाय हांच्या संवादांतल्यान आमचो सरकारी कारभार कसो चलता तो विनोदी संवादांतल्यान प्रेक्षकां मुखार तांणी दवरला. सिक्सर ह्या नाटकुल्यांत यशवंतराव ह्या पात्राक 5 बायलो, दर एकलेची वेगवेगळी तरा. कविंद्र बाबांच्या भाशेंत सांगपाचें जर जालें जाल्यार एक सवंग. 5 बायलो आसून लेगीत यशवंतराव एके बायलेक एके चायेक पातीशेर जावचें पडटा. निमाणे एक चायवाली येता आनी यशवंतरावांची च्याची तलफ पागता. ह्या नाटकुल्यांत 6 स्त्री पात्रां आसात हें ह्या नाटकुल्याचें खाशेलेपण. सुरवात हें ह्या संग्रहांतलें एक विज्ञाननिश्ठ नाटकुलें. मासीक पाळी सुरू आसतना देवाक भ्रश्ट अशे तरेची समजणी आसा ताचेर बडी मारपी हें नाटकुलें. ह्या नाटकुल्यांत विनोद नासत घडये पूण प्रबोधनाचो संदेश आसा. भुरगीं मस्ती करतात तेन्ना पालकांक शाळेंत आपयतात. सो सॉरी नाटकुल्यांत कामार वचपी पालकां कडेन जेन्ना हयगय करतात तेन्ना पालकांची कागाळ करपाक भुरग्यांक ऑफिसांत आपयतात अशी कल्पना ह्या नाटकुल्यांत कविंद्र बाबान मांडल्या. सायलंट मोड हें एक विनोदी नाटकुलें. निमाणे मेरेन उमळशीक ताणून धरपी. सदाशिवाक सोर्त लागता आनी तो आताकान मरपाचो अभिनय करता. तो मेलो अशें समजून ताचे जे लागींचे आसात ते ताची सोर्त वाटावपा खातीर यत्न करतात. ह्या नाटकुल्यांत कोणाचे मरणाक आयिल्ले कडेन फोनाच्या रिंगीक लागून कितें मजा येता तें पळोवपाक मेळटा. निमाणे कडेन सदाशिवाचोच फोन वाजता आनी तातूंतल्यान विनोद निर्माण जाता हे आनी त्या हाचेर नाटकुलें सोंपता. रिपीट ह्या नाटकुल्यांत ऐन वेळार नाटकांत भुमिका करपी चली अभिनय करची ना म्हणून कळटा तेन्ना एक चलोच तें आव्हान स्विकारता आनी चलयेची भुमिका करता. तातूंतल्यान निर्माण जाल्लो विनोद हो ह्या नाटकुल्याचो विशय. तर अशी ही रुचीक भिकणां आनी दर एक भिकणाची रूच वेगळीच. देव बरें करूं. आशिल्लो बाब अनीश अभी. अनीश खऱ्यांनीच तुवें बेस बरे तरेन भिकणां सोडली आनी आमचे मेरेन ती दिली. कविंद्र बाब फळदेसाय हांचे भिकणां नाटकुल्यांचो संग्रह आयज अनीश बाबान आमचे मुखार दवरलो. ताका दिनवास. इश्टानो तुमचे खातीर एक कळवणी आसा. कोंकणी वाचन विश्वाची फेसबूक पेज तुमी जर अजून लायक करूंक ना जाल्यार ती मुजरत करची. कारण मुखावयल्यो आमच्यो कार्यावळी ज्यो आसा ते विशींची म्हायती आमी कोंकणी वाचन विश्वाच्या ह्या पेजीचेर घालतली. तशेंच जे वांगडी आसात कोंकणी वाचन विश्वाचे
तांकां ईमेला वरवीं आमी संपर्क करतात, आमच्या कार्यावळींची म्हायती दिता. तुमी जर अजून वांगडी जावंक नात जाल्यार कमेंट बॉक्सान तुमचे कडेन लिंक मेळटली. त्या लिंकार वयर वचून तुमी कोंकणी वाचन विशयाचे वांगडी जावचे, तशेंच ही पेज लायक करची. देव बरें करूं. आयच्या कार्यावळीचे निमणे सर्तक म्हणचे परस वांटेकार जे आसात ते म्हळ्यार रमाली पागी, भोवमानेस्त रमाली पागी हांची वळख करता. भोवमानेस्त रमाली पागी ही टुडल हायस्कूल टुडल गांवडोंगरी हांगसर शिक्षिका म्हणून कार्यरत आसात. तांकां वाचनाची आनी अभिनयाची भोव आवड. तांकां सूत्रसंचालनाची भोव आवड आसा. आयज ती काणी आजाली ही भोवमानेस्त देविदास कदम हांच्या पुस्तकाचेर उलोवप करतली. तुमचे मुखार भोवमानेस्त रमाली पागी. नमस्कार. कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचें कोंकणी वाचन विशू. हॅलो, आयकूं येता न्ही? येता 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 टिचर. कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचें कोंकणी वाचन विशू हांणी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या उपक्रमांत वांटेकार जावपाक म्हाका खरीच खोस भोगता. म्हज्या वाचनांत आयिल्ली आनी मनाक भाविल्ली अशी भोवमानेस्त देविदास बाब कदम हांच्या कल्पनेंतल्यान आकार घेतिल्ली बाल नवलिका काणी आजाली. सर देविदास कदम निवृत्त शिक्षक, कथा, नवलिका, कादंबऱ्यो बरोवन उच्च स्तरावयले पुरस्कार प्राप्त करपी ज्येश्ठ भारतीय साहित्यीक. अशा ह्या व्हड साहित्यिकान रचिल्ल्या रचणुकेचेर उलोवपा इतलें हांव व्हड न्हय, पूण जमता तशें ह्या पुस्तकाचेर म्हजे विचार मांडपाचे यत्न करतां. आयकुपी जाणकारांनी म्हाका समजून घेवचें. सर देविदास कदम हांची ही नवलिका 2007 वर्सा गोवा कोंकणी अकादमीन बाल नवलिका लेखन प्रकल्प ह्या उपक्रमा खाला उजवाड्या हाडल्या. ह्या पुस्तकाक सोबीत अशें मुखचित्र चितारपी आसात बाब हेमंत कासार. एकूण 107 पानांची ही नवलिका. आजो, आजी आनी नात्रां हांचें नातेंच वेगळें. ह्या वेगळ्या नातांतली ही वेगळी आनी म्होवाळ अशी काणी. चडशें आमी आयकतात आजीच काणी सांगता, पूण हांगा आजो आपल्या नात्रांक आपली काणी सांगता आनी काणयेंतल्या माध्यमांतल्यान जिवितांतले मुल्यवान उपदेश आनी सकारात्मक गजाली तो भुरग्यांक सांगता. वेगवेगळ्या प्रसंगावेल्यान वेगवेगळ्यो गजाली नात्रांच्या आनी वाचकांच्या लक्षांत येतात आनी खूब कितें शिकून वतात. नवलिकेचें कथानक. विद्यार्थ्यान शिक्षिकेचेर सणसणीत थापट मारलें. ह्या थरारक घडणुकेन कथानकाक सुरवात जाता. एक आधुनीक घरांत ही घडणूक घडटा आनी घरांतलो आजो नातवाक काणयेच्या माध्यमांतल्यान सरळ मार्गार हाडटा आनी वाचकांक गांवगिऱ्या जिणेची वळख दिता. ही काणी सांगपाक आज्याक 14 राती लागतात. प्रत्येक राती आजो काणी सांगता. कारवारच्या नागफोड गांवांत घडिल्ली ही काल्पनीक काणी. सोमू काणयेचें मुखेल पात्र. मुळांतूच मोस्तो सोमू, पूण मुळावे शाळेंत सदांच पयलो नंबर घेता आनी जेन्ना म्हाल पावण्यार ताका इनाम म्हूण 2 रुपया मेळटात, तातूंतलो 1 रुपया तो आपल्या गरजेवंत इश्ट झिलूक दिता. गरजेवंतांक पावपाचो हो सोमूचो बरो गूण आमकां हांगा दिसता. मुळावे शिक्षण सोंपले उपरांत माध्यमीक शाळेंत सोमूचो मस्तो स्वभाव ताचें जिवीत बदलून उडयता. व्हड उमेद, नवी आशा आनी नवो हावेस घेवन शाळेंत गेल्लो सोमू पयल्याच दिसा निरशेता. वर्गांत मुख्याध्यापकाच्या चल्याची जाल्ली तोखणाय ताच्या भुरग्या मनांत एक खंय तरी वेगळी भावना जागोवन वता. सोमूची मस्तीपणां जशी ताची मिराबाई समजून घेवन ताका सुदारताली तशें हांगा जायना. उरफाटें फकत ताका थापसाणी आनी थापटां पडटात. ताच्या मस्तीपणाची शाळेंतल्या शिक्षक वर्गाक इतली संवय जाता की कोणेय मस्ती केल्यार आज सोमूचेर येता. मस्ती ताचे कडल्यान नकळटाच घडटा, पूण एकदां मस्तो असो नांव पडिल्ल्यान ताका कोणूच समजून घेना. गरजे शिवाय शाळा चुकयनाशिल्लो सोमू ल्हव ल्हव 1 दिसा 2 दीस 4 दीस शाळेंत दांडी मारता आनी उपरांत
सातवेची परीक्षा दिनासतना शाळा सोडटा आणि गोरवां राखणो जाता. सोमूच्या आंगात जायते गुण आसून सुद्धा ताच्या मस्ती स्वभावाक लागून जिवितांत तो कांयच करपाक पावना. पूण ताचे इश्ट आनी हेर वांगडी शिकून व्हड मनीस जातात. सोमूची काणी हांगा सोंपता आनी हाचे उपरांत आजालो नातू पप्पू जो शाळेंत खूब मस्तीपणा करतालो तो सरळ मार्गार येता आनी एक बरो भुरगो जाता. ह्या नवलिकेंत आयिल्लीं पात्रां पप्पू, प्रिती आनी आजो आदुनी घरांतलीं पात्रां. हातूंत आजो पप्पू आनी प्रितीक काणी सांगता. काणयेंतलीं पात्रां सोमू मुखेल पात्र, झिलू सोमूचो इश्ट, मंजुनाथ हेडमास्टरालो पूत, मीरा मुळावे शाळेंतली बाई, मंजुळा टिचर माध्यमीक शाळेंतली टिचर, कुश्ट सोमूलो बापूय, रुक्माय सोमूली आवय. ही पात्रां सोमूच्या काणयेंत वेगवेगळ्या प्रसंगांत आनी घडणुकेंत ताचे सरभोंवतणी घुंवतात. तशींच राजू, मम्मी, मावशी, महादेव, शाणू, मास्तर, बिरप्पा, हेडमास्तर, हरिकांत सर, पंढरी ही हेर पात्रां. नवलिकेंतली भाशा शैली काणी घडला कारवारा आनी बरोवपी कारवारचे म्हणजे कारवारी कोंकणी ह्या नवलिकेंत आमकां दिसता. कारवारी कोंकणीतले शब्द भांडार हांगा भरभरून आसा. सलगी, भोंवरी, कोलगी, गरनाळ, वेळटेपालो, मिरयालेप, मुल्की परीक्षा, बंदुके तेल, कजाक, पाटशील, नंदयली, कळगूल ही उतरां. तेच परी नवलिकेंत जायत्यो गांवठी शाकभाज्यो, फळां, पिकां हांचो उल्लेख जाला. जाचे वेल्यान वाचकाच्या गिन्यानांत गांवगिऱ्या फळभाज्यां विशीं भर पडटा. सुरेल, म्होवाळ आनी सगळ्याक समजुपी अशी भाशा नवलिकेची सोबाय वाडयता. तेच परी जायत्या म्हणी आनी ओपारींनी ही नवलिका नटला. नवलिकेंतल्यो कांय खास आनी मुखेल अश्यो घडणुको तशींच खाशेलपणां. सोमून मुळावे शाळेंत बाईचें चित्र काडिल्लें तेन्ना मिराबाईन ताची बरी तोखणाय केल्ली. पूण जेन्ना माध्यमीक शाळेंत तो नितळ मनान मंजुळाबाईचें चित्र काडटा पूण थंय ताच्या कलेची कांयच तोखणाय जायना. उरफाटें तें एक व्यंग्यचित्र थारता आनी सोमू मार खाता. कांय कडेन आपलें मन नितळ आसून सुद्धा दुसऱ्याचे नजरेंतल्यान गैरसमज जावन आपूण त्रासांत पडपाक शकता ही देख आमकां हांगा मेळटा. चवथीक फोग मारतना सोमू जायती मस्तीपणां करता. सुण्याच्या शेपडेक फोगोट्यो बांदता, मावशेच्या पदराक फोगोट्यो बांदता, महादेवाच्या फाटीर फोगोट्यो फोडटा आनी उपरांत इतल्या मस्तीपणान ताजोच उजवो हात भाजता. ताचेंच नुकसाण जाता हें ताका समजता. पूण शाळेंत जेन्ना ताका अभ्यास करपाक त्रास जातात तेन्ना तो दाव्या हातान बरोवपाक शिकता. हिवूय जिद्द ताचे मदीं आसता. ह्या काणयेक प्रत्येक प्रसंगाक बोध आसा. आजो नात्रांक आपल्या टिचरीन सांगिल्ली काणी बेस बरी सांगता. आज्याच्या काणयेक टिचरीन सांगिल्ली काणी येता हें बरोवपाचें खाशेलपण आमकां हांगा दिसता. तशेंच काजू बियांचो खेळ नांवाचो एक पारंपारीक खेळ नवलिकेंत बरो रंगला. नुस्तें गरोवपाचें आनी कुल्ल्यो धरपाची पारंपारीक पद्दत हांगा सविस्तरपणान वर्णन केला. जायत्या गांवगिऱ्या वाठाराचीं नांवां जशें मायणवळ, कुरबट, नगरेकडचो बांद, नगर ब्रह्म्याचो रस्तो ही कारवारी गांवगिरे वाठार हांचो उल्लेखूय हांगा जाला. नवलिकेंत उलोवपा सारकें जायतें आसा. वेळेचें भान आमकां राखपाक जाय. सोंपोवचे पयलीं हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां आयज सकाळीं देविदास सरा कडेन म्हजें उलोवप जाल्लें तेन्ना सर म्हणपाक लागले की जी मस्तीपणां ह्या पुस्तकांत आसात ती आपल्यान केलात. सराचे स्वताचे अनुभव हांगा चितारलात हाचो हांव हांगा मुद्दम उल्लेख करूंक सोदतां. म्हणल्यार हांगा सराचे अनुभवूय आमी अणभवपाक शकतात. ह्या नवलिकेंत उलोवपा सारकें सांगपा सारकें जायतें आसा. वेळाचें बंधन आसा. हांव हांगा थांबतां आनी सगळ्या माणकुल्या लागीं मागतां ही कादंबरी किंवा ही नवलिका वाचून शिकपा सारकें जायतें आसा. मुजरत सगळ्यांनी वाचचें. कोंकणी भाशा मंडळ गोंयचें कोंकणी वाचन विशू हाणें म्हाका उलोवपाक संद दिली त्या खातीर हांव तुमचें सदांच उपकारी आसतलें. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.
देव बरें करूं टिचर रमाली. खूप सुंदर रीतीनं देविता तुझा आजच्या आवाज येऊन परत परत घे. हा आता येता. हो येता. कंटिन्यू कर. आजच्या मानेस्तांचे उलोवप आयकून जाणच्यांनी बाल साहित्य अजून वाचूंक ना तांकां सुद्दां बाल साहित्य वाचपाची ओड लागल्या आसतली अशी म्हाका खात्री आसा. बाल साहित्य म्हणजेच दर मनशांच्या भुरगेपणाचो पडबिंब अशें आमी म्हणूं येता. आमी आतां ह्या सोबीत अशा कार्यावळीच्या शेवटाक पावल्यात. पूण परत अशाच एक कोंकणी वाचन विश्वाच्या कार्यावळीत आमची भेट जातली हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आजच्या कार्यावळीक हेर कार्यावळी वरवीं बरो प्रतिसाद दिल्ल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक कोंकणी वाचन विश्वाच्या वतीन हांव दिनवासतां. आपल्या आवडट्या बाल साहित्याचेर विचार मांडपी मानेस्तांक परबीं आनी दिल्लो वेळ पाळून पुस्तकांचेर उलयल्ले खातीर तुमची खरीच तोखणाय. अश्योच आनीक कार्यावळ्यो कोंकणी वाचन विश्व घडयत आसतले. तांकांय तुमचो सच्चेवरी भरभरून प्रतिसाद मेळटलो अशी म्हाका खात्री आसा. खंयची कार्यावळ प्रेक्षका शिवाय अपूर्ण. तर हांगा ह्या कार्यावळीचो आस्वाद घेवंक जमिल्ले सगळ्या प्रेक्षकांक म्हणजेच पालक शिक्षक तशेंच कोंकणी आनी बाल साहित्य मोग्यांक कोंकणी वाचन विश्व उपकारी आसा. आयची कार्यावळ प्रत्यक्षान हाडूंक खूब जाणांचो हातभार लागला. तांकांय हांव ह्या वेळार दिनवासतां. तशेंच आमकां सदांच प्रोत्साहनाची थाप दिवपी अन्वेषाताई आनी कोंकणी वाचन विश्वाच्यो सगळ्यो तांत्रीक गजाली बेस बरे तरेन सांबाळपी पलाश अग्नीक हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या कार्यावळीत म्हाका वांगड दिवपी म्हजे जोड संयोजक गोविंद मोपकार हांकांय हांव ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी भाशा मंडळाची फुडली कार्यावळ ऑनलायन व्याख्यानाचो विशय पुस्तक परीक्षा लेखन ही तारीख 6 मे दिसा सांजेच्या 7 ते 8:15 मेरेन जातली. तशेंच कोंकणी वाचन विश्वाची फुडली कार्यावळ प्रतिनिधीक कथा झेलो कथा मंच ह्या पुस्तकाचेर चर्चा ही 26 मे दिसा सांजेचे 6 ते 7:30 वरांचेर जातली. नोंदणी केल्ल्यांक ईमेला वरवीं कार्यावळीची गुगल मीट लिंक धाडटले. तशेंच कार्यावळ फेसबुकाचेर थेट वितरायतले आनी गुगल फॉर्माची लिंक फेसबुकाच्या कमेंट बॉक्सान घातिल्ली आसा. थंय तर तुमी ती कोंकणी वाचन विश्वाचे वांगडी जावंक तो फॉर्म तुमी भरचो. इतलें म्हणून हांव देविता खुळे कोंकणी वाचन विश्व आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वतीन तुमचो निरोप घेता.